नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। खण कायदो दुरुस्तीची फायल कायदो मंत्रालयातच अडकली। फ्रंटाचो दावो, खासदार मंत्री म्हणटा फायल पीएमओत, फ्रंट पावलो राजभवनार। मुख्यमंत्र्याच्या खरे हेल्थ स्टेटसा विशीं केशीत मुखेल सचिवाची बुधवारा हायकोर्टात एफिडेविट। सरकार मागतलो शुक्रार मेरेन प्राज, हायकोर्टान न्हयकारलो। एफडीएचो हॉटेलां शेकांचेरूय दोळो, अड्डे जाल्ली बेकायदेशीर आस्थापना करतले बंद। जीएमसीत सुरू जाता भुरगीं नाशिल्ल्या जोडप्यां खातीर आययूआय IVF ट्रीटमेंट। धारबांदोड्यान नव्या सिजनाचो ऊस कापूंक सुरू। वजन काट्यांची पुजा, ऊस घेवन गाडयो संजीवनीचे गेटी मेरेन। फॅक्टरी सुरू करूंक सरकाराचेर दिशी दिशी दबाव वाडटा। सेरुला कोमुंदा जमीन बळकावपाचे केशीत आदलो पर्यटन मंत्री परोळेकार आडकलो। ट्रायल कोर्टात केस रद्द करची म्हूण घाल्ली याचिका हायकोर्टान मारली भायर। केस चलतलीच। आनी रियाल माद्रिदाचो लुका मोद्रिच थारलो संवसारांतलो बेस्ट फुटबॉलर। मेसी, रोनाल्डोचे बालन दोरोचेर दशकभराचे वर्चस्व सोंपले। मायनिंग कायदो दुरुस्तीची फायल मायन्स मंत्रालयातल्यान प्रधानमंत्र्याच्या कचेरेत पावल्या म्हूण बीजेपीचो एकलो खासदार मंत्री सांगता। मायनिंग फ्रंट म्हणटा फायल अजून मंत्रालयातूच पडल्या। राज्यपाल मुख्यमंत्र्यान विशय पीएम मेरेन लावन धरचो म्हूण फ्रंटवाले मंगळारा राजभवनार पावले। विशय वेंचणुके मेरेन तसो कुसोवन मायनिंग कॉर्पोरेशन फुडें धुकलपाचो कांय जाणांचो प्लान चल्ला म्हूण फ्रंटाक दुबाव। फायल जी आसा ती मुवमेंट इल्लो स्लो आसा, सगळ्यांक खबर आसा। पण तेची फायल आतां प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसान पावल्या अशें आमच्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे। प्रायम मिनिस्टर एडिशनल सेक्रेटरी शर्मा साहेबांक ताणें क्लियरली सांगलें की तुमची फायल अजून पर्यंत प्रायम मिनिस्टराकडे फायल धाडपाची अजून पर्यंत आमच्याकडे पावना। हे क्लियरली ताणें सांगलें। विनय तेंडुलकर माझ्या बरोबर आसात आणि आमचे 9 जाण जीएमपीचे पदाधिकारी आमच्या बरोबर। ह्या दिसांनी दोन तीन दिसांनी इन्फॉर्मेशन ताणें प्रायम मिनिस्टराक धाडून दिला। मायनिंगाचेर बीजेपीचे खासदार मंत्र्यांकडच्यान अपेक्षा भंग जाल्ल्यान मायनिंग फ्रंटाचे फुडारी मंगळारा राज्यपाल मृदुला सिन्हाक मेळ्ळे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन हो विशय काडचो म्हूण तांणी आतां राज्यपालाक सांगला। ती तरी कितें तरी करीत म्हूण तांकां आशा। तिने आमकां सांगलें की आमी मागीर बात करूंगी प्रायम मिनिस्टर ऑफिस से। त्या शर्माचो नंबर माझ्याकडे कार्ड आशिल्लें, ती ताका कार्ड दिलें, एड्रेसूय सगळो कंप्लीट करून दिलो आनी ती आपूण ह्या 2 दिसां भितर उलयता अशें म्हणटा। मनोहर बाब पर्रीकर आसा ताका जाहीरली आमी आव्हान करता की ताणें प्रायम मिनिस्टरा कडेन बिफोर 11th ऑफ दीस मंथ प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग अरेंज करची। कांय लोक खंय हे निमतान मायनिंग कॉर्पोरेशन फुडें धुकलूंक सोदतात। कोणाक दिसता की आमी कॉर्पोरेशन चलयलें जाल्यार भायर सुरू करून आमी तेतून काय तरी 4 पयशे कमयतले। आमचे कॉन्ट्रॅक्ट जातले, आपूण चेअरमॅन जातलो, कोण व्हायस चेअरमॅन जातलो, कोण डायरेक्टर जातले आनी आपल्यो मशिनरी तातूंत घालतले अशी एक वस्तुस्थिती लक्षात येता। शिवसेना पुराय मायनिंग लोकांच्या फाटल्यान रावल्या। आणि परत मायनिंग जर चालू करिना बेगीनच्या बेगीन, कारण हे लिमीट आसा जाल्यार हाज्या फुडें तुमकां निवडूनय आमी दिवचे ना आनी ब्रिटिशांक धांवडायला जाल्यार तुमकां जितले आतां 2113 आल्या तर एकूय तुमचो शिल्लक उरचे ना। अशी परिस्थिती आमी जन आंदोलनांतल्यान तुमचेर हाडची पडटली अशें म्हाका दिसता। 11 डिसेंबरा सावन संसदेचें अधिवेशन सुरू जाता आसतना फ्रंटान दिल्ली जंतर मंतराचेर धरणे धरपाची तयारी केल्या। सगळ्या राजकीय पक्षांनी दिल्लीतल्या आंदोलनाक जाहीर तेंको दिवचो म्हूण फ्रंटाची मागणी। पुती गांवकारान सांगला तशें फायल तरी अजून ती मायन्स मिनिस्ट्रीच्या ऑफिसानूच आसा, ती अजून मूव जावंक ना। आतां फुडल्या 6 दिसां भितर फायल मूव जावन ती पार्लमेंटान बील येतलें काय ना हे 11 तारखे नंतरच आमकां कळपाक येतलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश काळी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। धारबांदोड्या निमणे नव्या सिजनाचो ऊस कापूंक सुरू। संजीवनी अजून सुरू जाल्ली ना। 8 तारखे मेरेन पाशस काडपाक उसकार तयार। मात एडवान्स दिवन कामगार हाडून दवरिल्ल्यान निमणे मंगळारा उसकारांनी ऊस कापूंक सुरू केलो। वजन काट्याची पुजा केली। ऊस घेवन गाडयो संजीवनीचे वाटेक लागल्यो। खंयचे परिस्थितीत संजीवनी सुरू करूंक सरकाराचेर दिशी दिशी दबाव वाडटा। धारबांदोड्या वर्स पद्धती प्रमाण वजन काट्याची पुजा केले उपरांत ऊस कापूंक सुरवात जाली।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज. जे काही कामगार वर्ग आहेत, सर्व बंधू भगिनी आहेत, या ठिकाणी तुमच्या चरणावर विश्वास ठेवून आनंदी भावाने शरण आले. आजचा एक चांगला दिवस बघितला. ऊस फॅक्टरीत उसरा पावल्यार लुकसाण. हे फावट उशीर जालो तरी 8 तारखेमेरेन फॅक्टरी सुरू जातली म्हूण उसकारांनी ऊस कापूंक सुरवात केल्या. आयच्यान आमी ऊस मारपाक सुरू केला आणि आतां सांजचे आतां भरून आमी गाडी धाडटले फॅक्टरीक. तर बेगीन सुरू जायत जाल्यार आमकां परत ऊसाचें परत पीक येवपाक बऱ्या पडटलें. ऑलरेडी लेट जाला फॅक्टरी, पूण तरी सुद्दां 8 तारखेक चालू जावंक जाय. जालें जाल्यार आमकां बरें हें जातलें. पोरू कितलो आशिल्लो? पोरू आमकां 403 टन जाल्लो. तर अंदू थोडी एरिया कमी आसल्या कारणान 300 टन तरी नक्की जातलो. जितलो लेट जाता तितलो रिकवरी कमी मेळटा. रिकवरी कमी मेळटा आनी कशें जाता फुटवे येवपाक वेळ वता. हेंच तर 15 दीस पयलीं जाल्लें जाल्यार आतां किल्लोन ऊस एक 6 इंचा इतलो जातलो आसलो. नागेश सामंत हांणी आपल्या जो ऊस रोयिल्लो त्या फार्मान आयज ऊस कापणी जाल्ली आसा. जवळ जवळ 20 टन ऊस हांगासर कापलेलो आसा. हो सगळो ऊस ते आयज किंवा फाल्यां सकाळीं शुगर केन फॅक्टरीच्या गेटी समोर हाडटले. तांकां आशा आसा अजुनूय की 8 तारखेक ही फॅक्टरी सुरू जावची, नाजाल्यार सगळो ऊस जो आहा तो पाड जातलो आनी रिकवरी कमी जातली. धार मंडळीच्यान हांव विवेक प्रभू. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायकेची खरी माहिती भौशीक करपा विशीं याचिकेचेर हायकोर्टान मुखेल सचिवा कडल्यान बुधवारा जाप मागल्या. ताणें शुक्रार मेरेन प्राज मागिल्लो. हायकोर्टान न्हयकारलो. कोर्टान केस ब्रेस्तारा दवरल्या आनी मुखेल सचिवाक बुधवार मेरेन एफिडेवीट दिवंक सांगल्या. मुख्यमंत्री पद हें भौशीक, ते पदावेल्या व्यक्तीचे भलायके विशीं माहिती हो लोकांचो अधिकार म्हूण ही याचिका. As you are aware, the government was supposed to file their reply on Friday. Now from Friday right up till today morning, the entire day, almost right now, we have been waiting for the reply from the government. Now we've in fact inquired with the government lawyers in the morning, is that are you all filing any reply? And we were told, given an impression that the reply would be filed when the matter is called out. But today when the matter was called out, they started coming up with an excuse that the chief secretary is on leave. So the matter now that he's returning back tomorrow. Now the court has fixed the matter tomorrow for filing of their reply. On the 6th, the matter has been fixed for hearing on arguments in the petition. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. सेरुला कोमुंदात जमीन बळकावपाचे केशीत आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकाराक धपको. जमिनीचे केशीचे भूत सुटना. म्हापशां ट्रायल कोर्टात आपले आड केस चलोवपा विशीं हायकोर्टान आदी दिल्ल्या निकाला आड परोळेकारान पुनर्विचार याचिका घाल्ली. मंगळारा कोर्टान याचिका भायर मारली. केस चलतलीच. मंत्रीपदाच्या अधिकाराचो गैरवापर करून सेरुला कोमुंदादीची जमीन बळकायल्या म्हूण ताचेर आरोप. सेरुला कोमुंदादीची जमीन बळकावपाच्या केशीत ट्रायल कोर्टान केस रद्द करची म्हूण घाल्ली दिलीप परोळेकाराची पुनर्विचार याचिका हायकोर्टान भायर मारली. 22 जूनाक दिल्ल्या हायकोर्टाच्या निकाला प्रमाण आता परोळेकार धरून तेन्नाचो सेरुला कोमुंदादीचो एटर्नी पीटर मार्टिन्स आणि बार्देस कोमुंदाची आदली प्रशासक इरेन सिकेराचेर केस चलतली. The Bombay High Court at Goa has today dismissed the review petition filed by the former tourism minister Dilip Parolekar, seeking that the High Court review its earlier order directing him to face trial in the Serula land grab and cheating case. The trial of Dilip Parolekar has already started before the Mapsa magistrate, and through this review petition he was seeking that the court review its earlier decision, which the court today has dismissed his review petition. दिलीप परोळेकारान मंत्रीपदाचे अधिकाराचो गैरवापर करून परवरेत चोगम रस्त्यावेली सेरुला कोमुंदादीची 599 चौखंड मेतर जमीन बळकायली म्हूण आरोप आसा. केस ट्रायल कोर्टात आसा. Prime Comunidad land at on the Chogam road at Pororim for a paltry amount of 3,41,000, when in fact the price of that land was worth over 1 crore. The whole procedure was not in accordance with law, was totally illegal, and it was a fraud committed by Dilip Parolekar on the Comunidad of Serula.
So now the trial will continue, and the next date of the trial before the MAPSA magistrate is on January the 19th. म्हणजे जमिनीच्या केशीत भूत सोपेपणी सुटपाचे ना. परुळेकराचेर केस चलतलीच. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एफडीएचो हॉटेलां शेकांचेरूय दोळो. तांचे एफडीए नेमान इन्स्पेक्शन करतली. बेकायदेशीर चलपी आस्थापनां बंद. दर्यादेग वाठारांनी कांय हॉटेलां, क्लब, शेक, ड्रग्सांचे अड्डे जाल्यात. फॉरेनर कायदो नेम नासतना नाका ते धंदे करतात म्हूण मंत्री विश्वजिताची शिटकावणी. जीएमसीत भुरगीं नाशिल्ल्या जोडप्यां खातीर रोखडीच IUI आनी IVF ट्रीटमेंट सुविधा सुरू जाता. सगळे रायट फ्रॉम शॅक्स टू एवरीवेअर FDA will play its role in inspecting. and मेन म्हणजे फॉरेनर जे गोंयान जे बिझनेस करता विदाउट लायसन्सीस तांकां कांयच पडलें ना आमचे FDAचे लायसन्सीस जाय ते थंय. आनी these have become these places which are being operated have become nothing but drugs paradise, and as a result of which हांकां दोनी कडल्यान बडी पडूंक जाय. आनी म्हणूनच हांवें पयर DIG विनंती केली की आमकां एक पुलीस फोर्स मातसो डेडिकेटेड दी. आमची टीम वयता जेन्ना कित्याक ते आंगार येतात ते लोक. चेक we have already got more or less a list of foreigners doing business in Goa in different parts of Goa, in north and south. We are going to start from the north, parallelly from the south. आनी आमकां ह्या तरेचे लोक गोंयान नाका. कोण कोणाचो प्रेशर हाडू नये. म्हाजेर जाय तो प्रेशर येता. खंय FDA गेली प्रेशर येता. प्रेशर कांयच चलपाचें ना. आमी जे निर्णय घेता आमी ते निर्णय इम्प्लिमेंट करतले. जर आमकां दिसता खंय तरी सस्पेंड केला ताका शो कॉज नोटीस दिवन हियरिंग दिवन रद्द करतले. आनी प्रश्न ना परत आनी लायसन्स दिवपाक. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की जाय त्यो क्लब्स चल्ल्या त्या क्लबांनी बी FDA वयतली, चॅक करतली, एंड जे कितें फूड स्टँडर्ड्स ना जाल्यार आमी सरळ किचन सील करून कुलूप लावन भायर सरतले. आनी कांय ना. म्हणून आमकां पुलिसाची गरज आहा. पूण आमी आमचो रोल एज हेल्थ मिनिस्टर आय विल एन्श्योर फूड सेफ्टी इज मेंटेन, बट एवरीबडी शूड नो FDA इज कमिंग विजिटींग. भुरगीं नाशिल्ल्या जोडप्यां खातीर GMCन आतां IVF आनी IUI ट्रीटमेंट सुरू जाता. मुंबयच्या FOGSI संस्थेबरोबर GMCन बेगीनूच हो ट्रीटमेंट चालू करतले म्हूण विश्वजितान घोशणा केल्या. Trying to do is we are going to try to introduce IUI in Goa Medical College immediately within the span of 30 days. Whatever infrastructure त्यांची actually meeting आमी आपोवपाची आहा with GSIDC तांकां जे कितें infrastructure लागता and त्यांचे कितें तरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे त्यांचे ICMR गायडलायन्स आहा ते additional infrastructure. So IVF treatment in Goa Medical College, IVF will start after a period of between 4 to 6 months. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर आनी चेतन गवस. 10 वर्सां उपरांत पयले खेप मेसी आनी रोनाल्डो शिवाय संवसारांतलो बेस्ट प्लेयर सोमार राती थारलो. क्रोएशिया आनी रियल माद्रिदाचो मिडफिल्डर लुका मोद्रिचाक बालंदोर अवॉर्ड भेटयलो. रोनाल्डो दुसरे सुवातेर जाल्यार मेसी 5वे सुवातेर पावला. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.